हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा. काल सामके थंडेन सामकी म्हणजे सामकेच जाम जाल्ले. राती मातसो फिवर बी आयलो. आता सकाळी मातशें ओके आसा, पण तितली अजून थंडी बरी जावना. नाक बी पॅक जाला, उलोवपाक बी त्रास जाता, खरंच मारता, उबस मारता जाका म्हणटा पळय तशें जाता. तर सकाळची न्ही आता 9:30 जाल्या आणि तुम्ही म्हणटले आयज इतले सकाळी व्लॉग कित्याक स्टार्ट का म्हणून. तर व्हिडिओ जो आसा पळय तो सकाळी 8:00च स्टार्ट केल्लो. फक्त न्ही इंट्रो दिवन नाशिल्लो तुमकां, हाय हॅलो काय म्हणून नाशिल्लें. तर 8:00 स्टार्ट करपाचें कारण अशें की कान पॅक जाल्या, म्हाकाच आयकूं येना हांव कितें उलयता तें. तर 8:00 सुमार व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें कारण अशें की फाटल्यान पसारो पळयात, हो पसारो. रुक्षू आयिल्ले सकाळी. तर तेज्या आयज कॉलेजीन खंय ट्रेडिशनल डे, तर ते साडी न्हेसपा आनी रेडी जावपाक लागून येयल्ले, हेअरस्टायल बीन करपा लागून. तेणें म्हाका पयलींच सांगलें 8 दिसां पयलीं. तर राती फोन केलो तेणें म्हाका यादच नाशिल्ली की आयज सॅटर्डेक ते रेडी जावपाक येवपाचें. म्हणून राती तेणें म्हाका याद केलो. मागीर म्हाज्यान जायनाशिल्लें कशेंच. मागीर म्हटलें यो म्हणटा काय, ते इतले रातचे कोणाक खंय सोदपाक वयतलें न्ही अशें म्हणून सकाळ फुडें यो म्हणटा. 7:45 येवपा आशिल्लें, 8:00 8:15 कितल्या येयलां आनी गडबडीन सगळे आतां रेडी जालां. तर ताका रेडी करतासतना आनी मातशें शूट केलें हांवें. सगळी गडबड जाली, ताका येवपाकूच लेट जालें. एक हाफ एन आवर ते लेट येयलें. 9:00 ताका वचपाचें आशिल्लें. म्हणल्यार तेणी गाडी केल्ली हांगच्यान कॉलेजी कडेन वचपाक सगळ्या फ्रेंड्सांनी मेळून 9:00 गाडी येवपाची आशिल्ली. ताका लागून न्ही सगळे गडबड ताका फ्रेंड्स फोनार फोन करपाक लागली. तर हो गेला आतां ताका पावोवपाक, म्हटल्यार तेजे ते फ्रेंडा थंय पावोवपाक गेला, थंय गाडी येतली न्हू. आनी ते रेडी बीन जाले. ताका लागून गडबडीन चड काय शूट केलें ना, थोडेशें शूट केलें. आनी पसारो सगळो हांगा, हेजो पसारो सगळो हांगा पडला. अर्द भितर आसा रुमा. म्हाजे सगळे एक्सेसरीज बी काडलेले न्ही, ते फ्लावर्स आनी गळ्यांतले नेकलेस, इयरिंग, ते सगळो म्हाजोय पसारो पडला हय हितून रुमान, बेडरुमान. तर ते सगळें आटोवून घेता. 9:30 जाली, अजून च्या बी कांयच करूं ना. म्हटल्यार ब्लॅक टी करून दवरलेली. हो ब्लॅक टी इलो पिला, हेका पावोवपाक गेला. आतां इतलो ब्रेकफास्ट रेडी करपाक जाय तेतूं, म्हणल्यार ब्रेकफास्ट रेडी करून हो वतलो मागीर. तर आतां हो सगळो पसारो जो आसा पळय न्हू तो काडून घेता आनी ब्रेकफास्ट बी करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तेतूं म्हणल्यार न्ही तुमी रक्षूक रेडी करता आसतना जे हांवें थोडोसो क्लीप शूट केल्लो पळय न्हू तो पळोवन घेयात. आनी रक्षूकलो एक पीक दाखयता तुमकां. फोटो बी काडपाक कांयच टायम ना. फ्रेंड तेगे कंटिन्यू फोन खंय पावला 2-2 मिनटांनी. ताकाच लागून काय करूं ना, तेणें बसून बाबड्यान एक बी फोटो काडा. हांवें म्हागेल्या मोबायलाचेर तुमकां दाखोवपा खातीर एक फोटो काडला. तो फोटो जो आसा पळय तुमी पळोवन घेयात आनी जे कितें क्लिप शूट केले पळय ते बी पळोवन घेयात. आनी हांव तुमकां थोड्या वेळान मेळटा मागीर सगळें आटोवून घेता. आनी एक्चुली न्ही रक्षून म्हाका सांगलें की 7:45 सुमार येता म्हणून. पयल्या दिसा जेन्ना तेणें म्हाका रातचो कॉल केल्लो पळय न्हू तेन्ना. तर रेडी करपाक ऑलमोस्ट एक कमीत कमी वरभर तरी जायत न्ही अशें म्हणून. आनी फर्स्ट टायम रक्षू साडी न्हेसता, आय थिंक ना सेकंड टायम ते साडी न्हेसता. तर मातशें आतां आमी डेली साडी न्हेसता म्हणटा की आमकां कशी जाली जाल्यार आमी कम्फर्टेबली वॉक करपाक शकता न्ही. सो तेंच्या खातीर नवीन म्हणटा तांकां सारकेंच न्हेसोवं पडटा. सारकें हें सारकें जालां, हें इतलें पुरो तुका, हें तितलें पुरो तुका अशें करून विचारपाक पडटा न्ही. सो म्हणून हांवें म्हटलें चल हेअरस्टायल बी करपाक जाय न्ही रेडी करून मागीर म्हणून 1 वर तरी जायत पडटलें अशें म्हणून. ते म्हणपाक लागले मामी आपूण 7:45 सुमार येता म्हणून. आनी जे मनशान म्हाका 7:45चो टायम दिल्लो पळय न्हू ते मनीस पावला 8:20 सुमार. ऑलमोस्ट मोर देन 30 मिनिट्स लेट येयला हें. तर मागीर येयलें आनी रक्षूचें तुमकां खबर आसा न्ही, हांसत रावता, फकाणां करीत रावतलें, भुरगेपणां करीत रावता. सो तरी हांवें हेका बेगीन साडी न्हेसून घेतली. आनी साडी न्हेसयता म्हटल्यार न्ही आय थिंक हांवें 3दा साडी सोडून न्हेसयली तेका. अशी न्हेसो तशी न्हेसो, ही अशी करया तशें करया का म्हणून. लास्ट फायनली न्ही हेका हांवें साडी न्हेसयली आनी साडी न्हेसून जातकीर हेचो ट्रायल पळयात कसो तो. साडी न्हेसून जाली. हेणें ट्रायल बी घेवन पळयलो, धांवपाक शकता, चलपाक शकता, सगळें करून पळयलें हेणें. आनी मागीर सगळ्यात टफेस्ट पार्ट म्हणटा तो हेजी हेअरस्टायल करपाची. फर्स्ट थींग म्हटल्यार हेका कसलीच हेअरस्टायल जी आसा पळय ती लायक जायना. आनी सेकंड थींग म्हटल्यार न्ही कसली चुकून जर हेका हेअरस्टायलीक लायक जाली बी न्ही, हेचे केस आसा पळय ते खूबच लांब, खूब म्हटल्यार खूबच लांब. तुमी तर ताका पळयलात तेजे केस. तर ती हेअरस्टायल तेजे करपाक गेली न्ही केसाचेर जाल्यार
केस न्ही एक्स्ट्राच जाता. म्हाका अशें दिसता खूब लांब आसा केस, जशी आमी चिंत्ता पळय तशी हेअरस्टायल जायत ना. लास्ट ही हेअरस्टायल ती हेअरस्टायल करून आय थिंक 2-3 हेअरस्टायल आमी करून करून पळयल्यो. सो हेअरस्टायल ज्यो हेज्या केसाचेर बरी जाता पळय न्हू त्यो हेका आवडना आनी तोंडार बरी दिसना म्हणटा, आपल्याला लायक जालें ना, अशें नाका तशें नाका करून लास्ट न्ही हेजी हेअरस्टायल हांवें केली. आनी कितें आसा आतां तेंची ती एजच तशी आसा न्ही की ट्राय ऑन करत रावपाचें, नवें नवें एक्सपेरिमेंट करपाचें. सो हांवूय बी ताका म्हणटालें पळय तुका कितें बरी दिसता अशें करया तशें करया, अशें करून करून लास्ट आमी हेअरस्टायल केली. आनी मागीर रेडी जावपाच्या टायमार हेका फोनार फोन, लेट जालो 9 जाली न्ही, तर तांकां जी गाडी व्हरपाक येवपा आशिल्ली पळय ती गाडी येयली आनी हेजे फ्रेंड हेका फोनार फोन करपा लागले, यो म्हणून हेका फोनार फोन करपा लागले. सो मागीर मुखार आनी हांवें कांय शूट केलें ना, ट्रायपॉड बी लायलें, बेगीन बेगीन हेका मातशें तोंडाक कितें लावपाचें तें लायलें. मेकअप बी चड करुना, नॉर्मल स्वेटींग जाता न्ही गरमेक तेका लागून, सो नॉर्मल मेकअप केलें म्हणून नॉर्मल रेडी जालें. आनी वयता आसतना हांवें म्हटलें 1-2 पीक काडटा अशें म्हणून, आनी 1-2 पीक काडलें आनी मागीर अक्षूक हो सोडून आयलो. पयर जेन्ना हांवें माजराक दाखयल्लें पयलें व्हिडियोन तेन्ना न्ही म्हाका कोणें कमेंट केल्लो की तें माजर जें आसा पळय ताका तुमी एडॉप्ट करा म्हणून. तर ताका न्ही एडॉप्ट करपाची गरज ना, तें आपली मालकीण न्ही, मर्जी की मालकीण, तें जाय तेन्ना येता जाय तेन्ना वता. पयर हांव 2 दीस घरा गेल्लें न्ही, सो तेजे नंतर हांव येवन सुद्दां 1 दीसभर अशें नाशिल्लेंच तें, पयर येयलां आनी आतां हांगाच आसा. रातचें वता आपल्या घरा आनी मागीर दीसभर हांगाच आसता आमगेरच. आनी अशें मनीस दिसलें की आवाज करत रावता. आनी ताका कितें बेश्टें बिस्कीट जावं आनी कितें घातलें न्ही, शेव जावं कितेंच तें खायना, फक्त ताका शीत आनी नुस्त्याचें हुमण. सकाळचें, दनपारचें, सांजचें, रातचें, दिसा 4दां वाडटा ताका आमी नुस्त्याचें. आमी नुस्तें खायना त्याच दिसा सुद्दां ताका वाडटा नुस्त्याचें हुमण. आतां इतलें पया भितर एपय रे, एपय येयलें, हय एपय एपय येयलें. म्हाजो आवाज आयकलो न्ही, डायरेक्ट घरान भितर, हांव खंय आसा थंय रुमान, बाथरुमान, किचनान खंय आसा थंय. आनी हेणें भायर वच म्हणलें न्हू वयता. एपय हांव भितर पावलें. बाय 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 चल बाय बाय बाय. हां तो बस बस, हां तो बस बस बस. हां ताका आमची भाशा बी समजता पळय. बस म्हणलें न्ही बसता, हांगा बस म्हळ्यार हांगा बसता, थंय तेजेर बस म्हळ्यार तेजेर बसता, हेजेर बस म्हळ्यार हेजेर बसता. म्हाका पयलें की येता भितर डायरेक्ट, आनी हेणें भायर वच बस म्हणल्यार बसता. 1 जावपाक येयलें आनी रांदून आजून कांय जालें न्ही. हांव आतांच उठलां, हो गेलो तेन्ना न्हिदलेलें हांव. हो रक्षू पावोवन गेल्लो ब्रेकफास्ट करून, तो आतांच आयला. आनी हांगासर जेवण चालू आसा. जालें. तर जेवणाक न्ही आयज हांवें फक्त शीतच केलां. बाकीचें हें सगळें न्ही काल देवळा कडेन जेवण आशिल्लें पळय तें जेवण हांव सुद्दां न्ही, सो हेका धाडून दिल्लें म्हाका हेजे कडेन जेवण. तें हें रोस, तुमी कितें म्हणटा रे हेका, पातळ भाजी. हो सांबार हांगासर. आनी हें सजी दिल्ली गोडशी, तें फ्रिजान दवरलेलें वाट्यान घालून. तो वांटो म्हणटिलो की सारको केक असो भायर सरला, तें आतां गरम करपाक जाय. आनी आयज हेणें म्हाका पयलींच सांगलेलें की तें जेवण आसा न्हू तेंच तूं गरम कर, आनीक शीतूच करया फकत अशें म्हण, आपूण वचून येता येवन मागीर करया. तर हो म्हाका सांगून गेल्लो आपल्याला अर्जंट कितें काम आसा पळय तेंच करून येता, तूं तेतून मागीर रेस्ट कर, मागीर येतकीर रांदया अशें म्हणून, नाल्यार आपूण येवन रांदता म्हणून. तर हो येयलो की ना, आतांच उठला हांव न्हिदलेलें. तकली न्ही जड जाता. सकाळीं उठलें, रक्षू येयलें तेन्ना रक्षूक रेडी बी सगळें केलें आनी रक्षू गेलें. मागीर हो बीन गेलो ब्रेकफास्ट बी करून, रक्षूक पावोवन येयलो. आनी मागीर हो वयतकीर म्हाजी तकली बी सामकी जड जावपाक लागली. आनी कितें हांवें सकाळीं उठलें आनी 7 सुमार उठलेलें हांव. रक्षून 7:45 येता म्हटलेलें न्हू म्हणून. 7 उठून हांव न्हावलें, म्हळ्यार राती विक्स लायिल्ली, तेल लायलें न्हू, ताका लागून हांव ऑयली जाल्लें, ताका लागून न्हालें.
तर एक बरें की केस धुवना अशेंच न्हालें, तकली न्ही न्हातकीर आनी सामकी जड जाल्लें, थंडी आनी चावलें, नाक बी सगळें पॅक जालें आनी तुमकां आतां उलयता तेजेर आवाज जो आसा पळय तो कळटा आसतलो म्हाजो. मागीर हो वयतय कशेंच जायना जालें, दार बंद केलें ना हांव न्हिदलें फॅन लायलें आनी तर हेणें येवन म्हाका उठयला आतां आनी उठून आतां हें तर जेवण जें आसा पळय तेंच गरम केलें. एक्चुली राती हांव जेवलें ना, काल दनपारां तुमकां तशें सांगलें पळय शीत करता म्हणून. हो वयतकीर मागीर हांवें शीत बी कांय केलें ना, आदन दवरलेलें तें उदका खतखतें काडलें आनी तशेंच दवरलें पिवपाक मेळटलें म्हणून. आनी कांयच केलें ना हांवें, जे गोडशें केल्लें पळय न्हू तें तुमकां दाखयलां तेन्ना सांजचें खाल्लें तितलें हेका दिलें तेन्ना, त्याच्या आनी कांय ना, रातचें एक एप्पल खावन न्हिदलेलें. तोंडां टेस्टूच ना, जेवपाक बी जायत ना. तर तें जेवण जें आसा पळय तशेंच उरलें, हेणें काडून राती फ्रिजान दवरलें. कितें केलें आपणानूच म्हाज्या, राती कशें जायना जालें, व्हिडियो सुद्दां एंड करपाक जायना जालें. हेका म्हटलें की व्हिडियो बसून म्हाज्यान एंड करूंक जायना अशें म्हणून. तर हो म्हणपाक आपूण एंड करता अशें म्हणून. आयज ताणें म्हाका म्हटलेलें तूं कांय करनाका, तूं गीत रेस्ट घे मातसो, व्हिडियो सुद्दां आयज अपलोड करनाका. तरी पण स्टील हांवें अर्दो व्हिडियो जो आसा पळय एडिट करून दवरला. मोबायलार पळोवपाकूच जायना एडिट बी करपाक, तकली जड जाता आनी दोळे बिळे दुखपाक लागता. अर्दो एडिट करून दवरला, अजून टायम आसा, मातसो मातसो एडिट करून दवरल्यार मागीर अपलोड करता. बरें दिसना ब्रेक घेवपा आसा, व्हिडियो बी खूब न्ही अशें म्हणून. तर जेवण जें आसा पळय तें करून घेता, जेवता बी आनी मागीर मेळटा तुमकां. कंटिन्यू जायना उलोवपाक बी, खरंच मारता सारकी, तेका लागून मागीर मेळटा थोड्या वेळार. आमची न्हिदपाची स्टायल इतले वेळ उग्गी पडलेलो, आवाज नाशिल्लो आनी आतां पळय कशें म्हण न्हिदप हें पांय बी वयर करून. भायलो क्लायमेट मस्त असो जाला. मे बी आयज एखादी पावस पडपाक शकता. हां आनी हें पळयात हांगा बसू तेका, हांव ना खंय पळय अशेंच घश्टत रावता. सो क्लायमेट बरो आसा म्हणून भायर बशिल्ले आमी. मच्छरा टायम जालो सो वता आतां भितर. तर च्या बी पिवन न्ही आमी हांगाच बशिल्ली उदोळच्या. च्या बी पिली आनी हांगाच बसली. खूब टायम जालो हांगाच आसा दोगांय जाण. तर भितरय बी रावन रावन बेजार येता न्ही अशें म्हणून भायर बसली. हो आसलेलो भायर येवन बसलेलो तर हांवूय बी मागीर येवन भायर बसलें. भितर बसून बसून बेजार येता, न्हिदोन न्हिदोन आनी अशें फील जाता की ना हांव खरेंच बरें ना अशें म्हणून. तर हो आशिल्लो आतां घरा कडेन सेकेंड हाफाक. तर हो न्हिदलेलो, हांवूय बी मातशें अशें आशिल्लें रेस्ट घेत, बट न्हीद बी कांय पडना. मागीर उठोन च्या बी केली, च्या बी घेतली आनी आतां येवन आमी हांगा बसल्या भायर वाऱ्याक. मच्छराक खाणे घाली, मच्छर आतां येयली. उदोळच्यान आमी बसले तेन्ना मच्छर नाशिल्ली, तर आतां मच्छर येयल्या. आनी आयज चड कांय शूट केलें ना. चड कांय शूट केलें ना हेकाच लागून की म्हटल्यार कांय काम करप जायत ना. तर कामच कांय करना जाल्यार तुमकां शूट आनी कितें करून दाखयतलें. सो आयज आयकलें तो करता आयज ना न्ही करता म्हाका खुबशा कामाक हेल्पी करता. तर आयदनां बिदनां सगळं तोच धुयता, म्हाका थंडी जाल्या न्हू म्हणून. नाक पॅक जाता तो मेन प्रॉब्लम. नाक पॅक जालें की उलोवपाक सफोकेशन जाता, सो मागीर व्हिडियो करप बी जायत ना. हो हांगासर बसला, हांव हांगा आनी हे हांगा आसा. पांया कडेन लत आसा, बसपा बी दिना. म्हाज्या पांया कडेन येवन मातशें अशें घश्टतलें थंय तेजे फुडें वयता, ताका बेजार करता, परत म्हाजे कडेन येता असलेच. तर चलात आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तर होपफुली फाल्यां बरें जातलें आनी बरो इंट्रस्टींग सो व्हिडियो तुमकां दिवपाक ट्राय करतलें. चलात तर फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.